हॅलो. कशीं आहा सगळीं? हांव आहा बरो. इतले दीस जाले हांवें व्हिडियो करूंक ना. आयज म्हणल्यार हांव व्हिडियो करून सांगतलो काल कितें जालां तें. काल कोणें म्हाका जॅफ्री म्हूण कोणें नांवान कोणें म्हाका फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडलो. हांवें एक्सेप्ट केलो फ्रेंड रिक्वेस्ट. मागीर म्हाका ताणें मॅसेज घातली, हॅलो हाव आर यू म्हूण. हांवें म्हणलें आय एम फायन, हाव आर यू म्हूण. आय एम फायन म्हणूंक लागलो. वेर यू फ्रॉम म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें आय एम फ्रॉम इंडिया. हांवें म्हणलें वेर यू फ्रॉम. मागीर म्हणूंक लागलो आय एम लंडन, इंग्लंड करूंक लागलो. हांवें म्हणलें हांवें ओके. मागीर म्हाका विचारता तो, वॉट आर यू डुईंग. हांवें म्हणलें नथींग, आय एम रिटायर्ड म्हणलें. मागीर तो सांगता, हांवें म्हणलें वॉट डू यू डू म्हणलें. मागीर तो सांगता आय वर्क इन, कितें म्हणलें ताणें पळय, फॉरेक्स ट्रेडींग आनी बिटकॉयन मायनींग म्हणूंक लागलो. बिटकॉयन मायनींग हय. हांवें म्हणलें म्हाका म्हज्या तकले वयल्यान गेलें कितें म्हणटा तो. सो हांवें आं ओके म्हणलें. तो म्हणूंक लागलो तूं यू वॉन्ट टू वर्क. हांवें म्हणलें ना, आय एम रिटायर्ड म्हणलें, म्हाका काम करपाक नाका. सो मागीर तो म्हणटा यू कॅन मेक मोर मनी बाय जस्ट सिटींग एट होम. हांवें म्हणलें घरान बसून कोण काम करूंक जाता. हांवें म्हणलें वय बट हांवें म्हणलें बट आय एम रिटायर्ड सो आय एम हॅपिली रिटायर्ड म्हणलें. मागीर तो सांगता आय एम मेकींग फ्रॉम $1,000 to $2,000 म्हणूंक लागलो. आनी येस्टरडे आय मेड $20,000 फॉर 3 स्टुडंट्स म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें राव UKचो न्हू, सो UK पावंड्स आसता, हो म्हाका डॉलर्स म्हूण कित्याक दाखयता. सो हांवें म्हणलें यू अर्न इन डॉलर्स. तो म्हणूंक लागलो या. हांवें म्हणलें हाव मच यू अर्न. $50,000 म्हणलें म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें हो $50,000 म्हयन्याक जोडटा जाल्यार हो UK पावंड्स जोडटात न्हू लोक. सो हांवें म्हणलें इन UK दे अर्न इन पावंड्स अँड यू आर अर्निंग इन डॉलर्स. मागीर हो सांगता नो आय एम फ्रॉम UK बट नाव आय एम स्टेईंग इन मायामी म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें मायामी इन फ्लॉरिडा येस करूंक लागलो. हांवें म्हणलें बट यू सेड यू आर फ्रॉम UK. नो आय एम फ्रॉम लंडन, इंग्लंड करूंक लागलो बट नाव आय एम वर्किंग इन मायामी, फ्लॉरिडा म्हणूंक लागलो. म्हणजे म्हाका मातशें धड कशें दिसूंक ना. सो हांव ओगी रावलो. हांवें म्हणलें ओके गूड फॉर यू म्हणलें. मागीर हो म्हाका सांगता इफ यू वॉन्ट टू अर्न यू कॅन अर्न फ्रॉम $1,000 टू आय कॅन मेक विदीन 1 डे $2,000. हांवें म्हणलें म्हजे कडेन $1,000 खंय आहा. आमी रिटायर्ड हांगा. आमकां हांगा कितें येता तें रिटायरमेंटाचें येता तें रोखडें 10 दिसांनी 15 दिसांनी काबार जाता. सो हांवें म्हणलें नो ओके. मागीर म्हाका सांगता हें करूंक जाता तें करूंक जाता, आपणाक इतले क्लायंट आहा, तुका ट्रस्ट करूंक जाता, हें करूं. सो तेन्नाच मिनीन वेतालो, शेतान वेतालो. हांवें म्हणलें मिनीन मातसो हांगा यो म्हणून आतां धांवून आयलो. हांवें कितें जालां अंकल म्हणूंक लागलो. आनी हें पळय हो कितें म्हणटा तो म्हज्या तकले वयल्यान वेता, कितें कितें दाखयता. मिनीनान रोखडो पळयल्यार म्हणूंक लागलो अरे अंकल तो फ्रॉड, कांय पळयनाका हे कानान घालतात म्हूण. बेश्टेच म्हणटात आपूण UKचे आनी हांगाचे ते आसतात ही आफ्रिकाक आनी दुसऱ्यांचे कोणाचे फोटो घेतात ही आनी दुसऱ्यांचे कोणाचे फोटो घालतात, पयशांचे फोटो घालतात ही आनी तशें कानान घालतात ही. आनी एकाच बरी ही 10 जाण 20 जाणां बरी चॅट करता ही. आनी त्या 10-20 जाणांतले एकटो कोणीय फारावता म्हणटा तांकां आनी चिंतता ही आपूण जोडटे ते कशें अशें कानान घालतात ही लोकांचे. सो म्हाकाय दिसलेलें तें हांव काय पिसो काय न्हू. सो हें कितें एक $1,000 आनी $2,000 कोत्ता म्हूण. सो म्हाकाय दिसलेलेंच. पूण मागीर मिनीनान म्हणलें तेन्ना मागीर हांवें ताका ब्लॉक केलो, चल डिलीट केलो फेसबुकार. सो तुमकांय हांव वॉर्न कोत्ता, हे कोणीय तुमच्या कानान घालीत जाल्यार डायरेक्ट ब्लॉक करात आनी तेंचे कडेन उलोवंक आनी बसनाका म्हूण. म्हजो जालो एक 10 मिनटां म्हाका बरो टायमपास जालो तेजे कडेन उलोवंक मेवलें म्हाका, बेश्टें चॅट केलें हांवें. सो पूण मिनीनान सांगलें म्हूण बरें जालें. मागीर मिनीन सांगतालो म्हाका हें खूब भाशेंचे फ्रॉड जाता म्हूण फेसबुकारूच न्हू आनी खंय जाता म्हूण. सो तुमकां हेंच सांगूंक सोदतालो. आनी हांव बरो चल. आनी फेसबुकार येतात म्हाका लोकांच्यो मॅसेजी आनी विडियोज आनी कितें कितें वॉट्सॅपारूय येता म्हाका. सो देव बरें करूं तुमी. वचचे पयलीं मातशें तुमकांय हें कितें घडलां जाल्यार मातशें म्हाका सांग. वो म्हाकाच तें कानान घालूंक सोदताले जाल्यार. बट तो मिनीन म्हणटालो अशेंच लोकांकूय कोत्तात म्हूण. सो तुमकांय कोणाक बी घडलां वो कितें तशें जालां जाल्यार कितें केलें तुमी तें मातशें कॉमेंटान मातशें म्हाका घालात. आनी मातशें व्हिडियो लायक करात आनी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करात मातशें. देव बरें करूं. मोग आसूं.